भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन सांग। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदेन जियेलो। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो शकते। प्रार्थुया ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे। तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वथा आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वथा आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वथा आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासोत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानांत ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितुमीच्या रसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकुर मोरयेतावन सल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो। भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका तेरविना ते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदा
काळान सर्वता आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमीन जेजू जिवन जाता. आमच्या अपराधां खातीर देवा बापान जेजूक मरणाधीन केल्लो आनी आमकां नितीवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयलो. क्रिस्त जिवन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमी आजुनी आमच्या पातकांत आसाव. पूण क्रिस्त खरोच जिवन जाला. जेजूचें जिवनपण आमच्या भावार्थाचे बुन्याद. जेजू सारकी जिणी जिवन जेजूचो पाटलाव करतल्यांकी मेळचें इनाम हेंच. कुडीच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक आमी राखून आसाव. जेजूक क्रुसाच्या मरणा मुखांत्र नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी येवजण केल्लें आनी तातूंत ते यशस्वी जाले. पूण जेजूच्या जिवनपणा वरवीं तांचें येवजण निर्फळ जालें. कित्याक जेजूच्या जिवनपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाक नाश केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें. अशें ताचें जिवनपण नव्या जिविताचो दरवटो जालो. जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्ली सर्गींची दारां परत उगडल्यान. जेजूच्या जिवनपणा विने आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमच्या जिणेचो शेवट अस्पश्ट. देखून जर क्रिस्तांतय आमी जियेताव आनी मरताव तर आमी खंडीत जावन ताचे सोवे नव्या जिविताक उरताव आनी ताचे संगी राजवट चलयताव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी
जशी आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सर्गा सरता. अशें दमदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळी जेजू लागीं विचारूंक लागलें, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदवां तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयांत, सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखालो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेतना आनी ते आनिकी मळबाक दिश्ट लावन आसता धवे वस्तूर न्हेसिल्ले 2 जण एका चणे तांचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखल वेल्लो तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच तो परत्यान येतलो. जैतेवन जाल्लो जेजू जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक परत येतलो. देखून आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान राखून रावूंक जाय. तवळ पर्यंत आमी ताचें राज ह्या संवसारांत प्रगटूंक जाय आनी ताच्यो साक्षी जावन आमी जियोंक जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेस। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेस। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वथा आमेन। ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार। सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरकार वोन पाय। तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवता। सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्र आत्मो बसयल्लो आनी पेंतेकोस्ताच्या पेस्ता दिसा तो ओंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो। अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली बसवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा सलमोन आयली। पवित्र आत्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले। अशे सबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें। पवित्र आत्मो आज पवित्र सभेन ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक प्रेरण दिता। पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें ओर्तें देणें। आमचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता। तो आमच्या कुटुंबांती आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोंक आनी परगटूंक आमकां सागयता। तो आमच्या अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता, ताच्या साध्यान्याने आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता। अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडून आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता। तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर
खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर आंकवार मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गींक येतात. मोरयेचें स्वर्गावरण सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट म्हणलें सत परगटता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मोरयेक पातकाच्या कथांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्म्या सवे तिका सर्गार वेचें भाग फावो केलें. सडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट जावन आसा. तिचो भावार्थ गूंड, देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गा व्हेलें. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचें भाग फावो केलें. देवान मोरयेक कुडी आत्म्या सवे सर्गाक व्हेल्ल्या पासत आमी देवाक वाखणया. सर्गाराची आमची माय आमकां तिचे थंय येवंक एक वर्तें प्रेरण जावं. सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट अशें आसता. ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियेवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचें सूख भोगूंक अत्रेक या. आमची कूड पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्याव. तर आमच्या आनी हेरांच्या कुडीक गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासून रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां एक वर्तें प्रेरण जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये
मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकार आसल्यांक सरकार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरियेक सर्ग संवसाराचे राणी म्हूण कुरवार करतात. हें जातास कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां समूह हांवें देखलो. तांतूं सर्व देशा भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक दोवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळयान बोब मार म्हणटलो. तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारान शेळयेतावन सिंहासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आशिल्ले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले. वयतें आशिर्वाद आनी महिमा जानवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. तेदवा अंतराळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकोट. आज सर्गीन तावन मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनाती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सरकार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कलतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबान देवा करसूंचें बरें म्हूण आमचें तें रुपीत करूंक तिचें आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मोरये देवा
देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक कमी फावो संचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. शांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र
सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर. अपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारण आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फाव जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. पांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पेडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. गोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समेत सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावीण गर्भी संभवले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. बहुपवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकोळतामची कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरितानी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव समचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जीवनपणा वरवी ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला. भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 8 तावन 30 आनी 6. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुआंवक आनी जाकोबाक आपणा संगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धोवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेन पिकल्ले.
पूण ते जागे जातास जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखलें. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तोवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडिल्लो, ताका आयका. हो ताळो थांबतास थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपलें देखिल्लें संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतार हें. जिवीत वळच्या उदका परी तें सदांच वळता, नवें साव हाडटा, बदलावण आनी परिवर्तन सृश्टेचे नियम म्हूण दाखयता. अशेंच प्राचीत काळाचें आमचें जिवीत, आमचो नियाळ, आमची साल, आमी आशेतांव नवें साव, परिवर्तन, बदलावण आशेतांव. आमची पोरणी जिणये चाल बदल नव्या जिविताच्या उर्बेन संतोष पावूंक. जेजू आपल्या शिसा सामकार दोंगरार रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर दोवें जालें, ताचें मुखामळ सुर्या बरी परचडलें. तो संपूर्ण रुपांतर जालो आनी आपलें सर्गी रूप शिसांक ताणें दाखयलें. जेजूचें रुपांतर फकत हें खूण देखल्या शिसांक मात्र न्ही, बगार आम्हा सर्वांच्या रुपांतराक, परिवर्तनाक एक प्रभाव बरीत उलो प्राचीत काळाचें आमचें आचरण, आमच्यो रिवाजी, मागणे, उपास, दान धर्म, पाशांवाचो नियाळ हें सक्कड आमच्याय रुपांतराक जाय एक वाट. उलो आमच्या जिणये परिवर्तनाक, पातकाक बरल्ल्या जिविताक बोगसण्याचो नवो उजवाड फांगच्याक जावं दी एक प्रेरण. भाग्यवंत कुटुंबाक मागणे. भोव मान फावो जाल्ल्या भाग्यवंत कुटुंबा, तूं जावन आसाय आदर्श संवसाराच्या सर कुटुंबांक. मोगळा जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत मोरयेचो आनी जुजेचो भुरगो जावन नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबांतून चियेलोय. तुज्या माय बापाक विदेय जावन चल्लोय आनी सर्व रितींनी तांच्या उतरांक कल्तिमान घालें. अशें तूं मोरयेच्या आनी झुजेच्या आश्रयकाल देवाक आनी मनशाक मनवा सारकें प्रायेन, कुडीन, आत्म्यान आनी जानवायेन वाडोवन आयलोय. मोगाळी मोरये, तुवें पवित्रात्म्याच्या सक्तेन जेजूक जल्म दिलोय आनी मोगान ताका वागयलोय. देवाची खुशी सदांच तुज्या जिवितान जारी दवरन जेजूक ताच्या मुखल्या मिसावाक तयार केलें. सांजुजे बापा, तुवें जेजू बाळकाक हेरोदीच्या दावलेंतलो राखलोय. सुताराचें काम करन मोरयेक आनी जेजूक पोसलें. जेजूकी तें काम शिकोवन दिसपडतो ग्रास जोडूंक वाट दाखयली. मोरयेच्या आनी जेजूच्या उस्क्यार प्राण सोडन देवान तुका दिल्लें मिसांव सांपयलें. आमकांय सर्व विघ्नां आनवारांतली राखून व्हर. नितीवंत आनी प्रामाणीकपणान आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक कुमोक कर. जेजू, मरी, जुजे हे भाग्यवंत कुटुंबा, तुमचे परी आमचें कुटुंब भाग्यवंत जावं दी म्हूण मागता. तुमी आमकां फावो केल्ल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी तुमकां अर्गां दिता आनी आमचें कुटुंब तुमचे जतनेकाल समर्पण दिता. आमचे अत्रेक सूख दूख कश्ट आनी वावर तुमकां भेटयता. आमच्या ह्या संवसारांतल्या सर्व कुटुंबाचेर भाग्यवंत कुटुंबाचो आशिर्वाद देवून दी. कुटुंबांतलें हर एक भुरगें जेजू बरी बऱ्या गुणांनी फुलोवन येवन दी. शारिरीक, आध्यात्मीक आनी मानसीक रितीर तांची वाडावळ जावं दी. तांची तालंतां तुज्या राजा खातीर आनी हेरांच्या सेवे खातीर उपयोग जावं दीत. हर एक आवय मोरये परी कुटुंबाचो दिवो जावं दी. हर एक बापय जुजे बरी कुटुंबाचो खांबो जावं दी. हे भाग्यवंत कुटुंबा, तूं आमच्या घरांत वस्ती कर. आमकां सदांच देवाची खुशी करूंक शिकय आनी आमचें कुटुंब तुमच्या कुटुंबा सारकें भाग्यवंत जावं. आमेन.
बापसाहेबाच्या भलायके खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेरसा वेळी मागोवंक विनवणी केल्ल्यो सर्व ते सवां आमी आतां सर्वेस्पराच्या पांय तळी दवरया. आमची गरजो आमी आतां उसारया आनी सर्वेस्पर देवाचो आदार आमच्या कश्टा आकांतांनी आनी गरजांनी आमी आतां सोदया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या कुटुंबाच्या तेरसाच्या भक्तीपणान सदां नीत सांगात दिवच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी आतां विशेष तरान मागया. मरी माय सर्वांच्या कुटुंबांत वस्ती करून दी आनी तशेंच सर्वेस्पर देव सर्व कुटुंबांक वर्त्या बेसावांनी भरून दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. भाग्यवंत कुटुंबा बेसाव आमचेर घाल सलोंच्या कामी देवाचे कुशे खाल. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन.